नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव गौरीश बोरकर. पॉवर मिनिस्टरान आतां नरकासुराची फाट सोडून PWD मिनिस्टराची फाट धरपाक जाय. आयज गोंयचे हर एक गांवांनी तुमी हाय टेन्शन केबल तुमी घातलेले आसा, बरी गजाल आसा. रस्ते फोडून तुमी ते केबल गांवांनी पावयल्ले आसा, पण ते केबलांचेर टारिंग करपाचे कोणाक तुमकां उगडास जालेलो ना अजून मेरेन. आनी हेच कारणां खातीर आयज कितलेशे भुरग्यांनी आपले हात पांय मोडून भुरगे घरा बसलेले आसात, घरा न्हिदलेले आसा, थोडे हॉस्पिटलांत न्हिदलेले आसा, थोडे घरा न्हिदलेले आसात. एवरी टायम तुमकां जाय कितें सामान्य सादारण नागरीक आपलो टायम काडून एप्लिकेशन भरून तुमचे फाटल्यान लागासो तुमी कित्याक तरी वाट पळयतात. तुमी आयज अशें दिसता की तुमी आयज कोणाचे मरणाची वाट पळोवपाक बसलेले आसा. कोण तर मरतकीरूच तुमी ते रस्ते सारके करतले, काय तुमी टारिंग करतले, हो तुमचो विचार आसा काय? एव्हरी गांवांनी ह्या रस्ते 3 मीटर आसा ते रस्ते 2 मीटर जाल्ले आसा. तुमचे त्या सायडीन तुमी ट्रेंच मारून तेजेर आयज तुमी परिस्थिती इतली बॅड जाल्ली आसा की ह्या लोकांक गाडयो व्हरपाक मुश्कील जाल्ले आसा. आमी आमची ड्युटी केली, आमी आमचे PWD लेटर केले, डिपार्टमेंट लेटर केला, आमी आमचं काम करतात. पण बाकीच्या गांवांनी कितें? आयज तुमचं डिपार्टमेंट खंय ना खंय फेल जाल्लो आसा. हेच्या कारणा खातीर, तुमचे फेलियरा कारणा खातीर आयज आमचं गोंयान कितलेशे लोक आपले जीव गमयल्या तुमचे फेलियरा खातीर. सो रिक्वेस्ट करता पॉवर मिनिस्टराक, कविता म्हणपाचें बंद कर आनी हे डिपार्टमेंटाच्या फाटल्यान मातसो लाग. हे रस्ते मातशे टारिंग जावनी, लोकांक बरे रस्ते मेळोनी. हर एक घरातल्या मनशाक आपल्या मनशाची काळजी आसता. घरा पावसर, कामासून सुटून घरा पावसर, भुरगीं स्कुलासून घरा पावसर सगळ्यांक एक काळजी आसता. तुमचे निश्काळजी प्रमाणे लोकांक आपलो जीव गमोवचो पडलेलो आसा. सो मागता हे जे फोडून दवरिल्ले रस्ते आहा पळय ते टारिंग बेगोबेग जातले म्हणून. देव बरें करूं.